दीस सोमार जानेराची 6 तारीख 2025. पयलें वाचप सांजुआन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 वळ 22 तावन 26 पर्यंत. अध्याय 4 वळ 6. मोगाच्यानो, देवाचे उपादेश पाळन ताका मान वता तसलें आमी करता जाल्ल्यान जें कितें आमी मागतांव तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सतमानून ताणें फर्मायलां त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय. होच ताचो उपादेश. ताचे उपादेश पाळटले सकळ ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हणून आमी जाणाव. मोगाच्यानो, हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाकात. प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात म्हणून पळोवंक तांची परिक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां साबार फटकिरे प्रवादी भरल्यात. देवातावन येताल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची रीत ही. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हणून वळखतलो हर एक आत्मो देवातावन येता. देखून जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवातावन येना म्हणून सांगेत. तो आत्मो क्रिस्ता विरोधात थावन येता. तो येतलो म्हणून तुमी आयकलां. तो ह्या संवसारी येदळूच आयिल्लो आसा. पूण भुरग्यानो, तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली. कारण तुमचे सोवें आसा तो आत्मो संवसारा सोवें आसलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. ती संवसाराची, देखून संवसाराची भास ती उलयतात आनी संवसार तांकां कान दिता. पूण आमी देवाची. जो कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता. जो कोण देवासुनी तो आमकां कान दिना. हाचे वरवीं सताच्या आनी फटकिऱ्या आत्म्या मदें आसलो तफावत आमी पारखितांव. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 2 7 तावन 8 आनी 10 तावन 11. श्लोक. राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. सर्वेस्पराचें फर्माण हांव परगटतां. ताणें म्हाका सांगलें, तूं म्हजो पूत. आयच्या दिसा हांवेंच तुका जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे अधीन करतलो. श्लोक. राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. आनी आतां राजानो, शाणे जाया. तुमी संवसाराच्या राजकारभाऱ्यानो सत्रायेन चला. सर्वेस्पराचें भेंबिरांत धरा. थरथरून ताच्या पांयां पडा. भयभक्तीन ताची सेवा करा. श्लोक. राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू देवाच्या राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तराची पिडाशिडा गूण करीत आयलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभवार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. अध्याय 4 वळ 12 तावन 17 ते 20 तावन 25 पर्यंत. जुआंक धरून बंदीन घाला म्हणली खबर आयकल्ल्या उपरांत जेजू गलिलियाक गेलो. तो नजरेतांत रावलो ना. बगार जाबलून आनी नाफ्तलीचे गडी भितर गलिलिया सरोवराचे वेळेर आसल्या कफरनाव शहरांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इसाइया प्रवादान म्हणलेलें तें. जाबलून असो आनी नाफ्तलीचो गांव, दर्याक वेचे वाटेर समकाचे आनी योर्दान पलतडीचे गांव, अनभावार्थ्यांचे गलिलिया. काळोखान जियेतल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तवळ थावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो.
पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. उपरांत जेजू तांच्या सिनेगॉगांनी शिकयत, राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तराची पिडाशिडा गूण करीत आख्ख्या गलिलियांतल्यान भोंवलो. ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली आनी थरावळ पिडांनी कश्टतल्यांक आनी दुखीन वळवळतल्यांक, देवसार लागलेल्यांक, मेरलोक आसलेल्यांक आनी आर मारलेल्यांक लोकांक ताचे सरशीं हाडली आनी ताणें तांकां गूण केली. गलिलिया, देकापोली शहरां, जेरुझलेम, जुदेया आनी यॉर्दान न्हंय पलतडी हेणेचे लोक हरिहरींनी ताच्या फाटल्यान वतलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सोम्याचो उलो सुवार्तेंत ह्या परी आमकां आदेश दिता. पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. ग्रीक भाशेचो एक शब्द मेटानोया. मेटा म्हळ्यार बदल, नोया म्हळ्यार मोन. मेटानोया म्हळ्यार मोन बदलूंचें. मेटानोया जिवीत बदलावण, पातक सांडून जेजूचे कुरपेच्या जिवनांत मुखार सरचें. सांव पावल सांगता, सदांच आमी सोम्या जेजूच्या मना सारकें जियोंचें. आमचें मन सोम्याच्या मना सारकें करचें. पोरण्या सोल्ल्यांत देवाच्या सर्व बसवण्याचो विवर आसा. नव्या सोल्ल्यांत देवाच्यो सर्व भासवण्यो जेजू क्रिस्ता वरवीं संपूर्ण जाल्यात. आयचे शुभ वार्तेंत एक उतर आसा. काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. खरेपणी जेजूच्या येण्यान काळोखांत बुडलेल्या संवसाराक एक परजळीक सूर्य उदेलो तशें जालें.